बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भयणीनो आनी भावांनो, आयज जावन आसा प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आनी हो पवित्र बालपणाक भेटयलेलो होली चायल्डहूड संडे. पाप सायबा काळा वावुरतली पवित्र बालपणाची संस्था भुरग्यां सोवें मिशनरी मोन उपजोवंक आनी मिशनरी वावराक तेंको दिवंक वावुरता. आमच्या भुरग्यां सोवें असलेंच मिशनरी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडूंक ती जेजूचे उर्बेवंत मिशनरी जावंक आमी वावरुया. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्या उल्याक जाप दिवन आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलूंक शाराती पावयलो. आपल्या जिवितांत बापाच्या उतराक मान दिवन बापाक ताणें संतोश हाडलो. आयच्या सेवा धोरणाचो विशय जावन आसा हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. जेजूचे देखीन चलूंक आनी ताचें उतर आयकून बापाक संतोश हाडूंक आमकां हुस्कायता. तर उक्त्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूचें आयकून आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोश हाडटलीं ताची आपुरबायेचीं भुरगीं म्हूण दाखोल करूंक वावरुया. आयज आमी आमचे फिरगोजेंत सांतोस पासूस मनयता आनी जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन कालवार पर्वताची वाट चल्लो हाचो उगडास करता. आमची सोडवण करून जेजून ह्या कश्टाचे वाटेर आपले पवित्र पावलां मारलीं. आमच्या जिविताचे दिसाचे कुरीस घेवन जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालुया. आमच्या जिवितांत वाट चलूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाळिस्तानो, आयज देव आमकां आमचे कुरीस घेवन आमचे कोस्ट घेवन हो दोंगर चडूंक आपयता. जायते फावटी आमी आमचे कुरीस नाकारल्यात, देवाक पयस आयला. हे भाशेन कोस्ट आमच्या जिवितांत बरे भाशेन कोस्टांक येवकार दिवंक आमी चुकल्यात, देवाचेर शीण केल्या. तर ह्या वेळार सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya Kaku
प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी देवाक सांगुया. सासनाच्या देवा, तुझ्या प्रितीवोन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितोल करून तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ बगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण मागतां. हे आमी मागतां त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळे हांव आसां. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरियाच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून पेटयतलोय. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलेल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळे हांव आसां. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओडपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंद्रो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून पेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी सर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केल्ली देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समर्पूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसत हांव मोलबाच्या नखेत्रां परी आनी बेलेचे रेंवेचे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे खोशेक घालतो रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन पृथ्वीवेलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार
आमी चलतल्यांव सगळीं म्हणया जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. कोणती दुखीत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यंत हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान पेटयतलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गां बिदी मोदें जेरुसलेम सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतल्यांव. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. भगवत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणांनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो. म्हणटच हे देणे बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात तांचेर कोण तरी घाराणे करीत. देव जर बोगसणे दिता, कोण तरी खास्तीचे फर्मोण मारीत. जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी देवाचे उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचे उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होयना तुका सौम्य. आपल्या कुस्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमावरी धोवी फूल जाली. आनी मोइजेसा बरोबर इलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रोन उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक इलिजा. कितें म्हणचें तें तोच नोको आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयका. ओचित भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना
मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवत जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जिवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून ताणीं ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakani tuka Krista. मोगाळ इश्टानू, आयज आमी प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारांत आसा आनी आमची आयज फिगुर्जेंत आमी जेजू खांदार खुरीस व्हरता वो सांतूस पासूस आमी करता. आनी आयच्या दिसाक आयचो सेवा धर्म अशें आसतना कोश्टां विशीं वो कोश्टांतले जे कुरीस आमच्या जिवितांत आसात ते घेवन दोंगर चडूंक आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी गुळ्या आयकलां आसतलें दोंगरारकूय देव भेटता. ही खऱ्यांनीच एक सारकी खबर. त्या पासत आमी पळयत हांव चडश्यो इगर्ज्यो ज्यो आसात त्यो दोंगरार बांदलेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. ही आमची इगर्ज देखून एका दोंगुरलेर बांदलेली आसा. जावं आमची सेमिनार जावं हे भाशेन जायत्यो वस्तू जायत्यो इगर्ज्यो दोंगरार आसात. कित्याक समज आसा की दोंगरार देव मेळटा. अशें आसतना एक काणी तुमचे मुखार दवरता. एक खूंय जॉन नांवाचो एक दादलो आसलो आनी हो जॉन नांवाचो दादलो एकदम बरें आपलें जिवीत जियेतालो. पूण ताच्या गांवांत थंय जायतो लोक पातकी जिवीत जियेतालो. लोक सारको पातकांत रेवडलेलो आसलो. आनी ह्या पासो जॉन चिंत्ता हूंय म्हाका ह्या लोकांक ज्या पातकी लोकां मुखार रावंक नाका. हांव म्हजो सगलें घेवन सामोण घेवन खंय तरी वेतलो. आनी तो लोकां लागीं विचारूंक लागलो हूंय आपल्याक देव खंय मेळत. कित्याक ह्या लोकां मदें देव नाच अशें तो समजतालो. आनी कोणें तरी ताका एका बुद्धीनारान सांगलें हूंय की तूं अमक्याच दोंगरार वच आनी थंयसर तुका देव मेळटलो. आनी हें आयकून हूंय आपलें सगलें सामोण घेवन हो गांव सोडून तो एका त्या दोंगराची वाट ताणूंक लागलो. आनी वेताना हूंय ताका एक इमॅन्युअल नांवाचो मनीस मेवलो. तो सोकला सावन देंवतालो हूंय. ताका जाप केली आनी आपूण आपली वाट फुडें दोंगराची वाट सोडूंक लागलो. आनी थोड्याच वेळान हूंय तो थंयसर ह्या दोंगरार पावलो. आनी दोंगरार पावताच हूंय खऱ्यांनीच एक वेगळीच तरेची शांती ताणें अणभवली. एक देवाचें आसणें कशें तो अणभवूंक थंयसर पावलो. आनी हूंय जेन्ना ही शांती अणभवतालो तेन्ना हूंय देवाक उलो मारूंक लागलो. देवा, पळय म्हाका कोणें तरी सांगलां तूं हांगा आसा म्हणून. होय, तुजें आसणें दुबाव वेरीत हांगा म्हाका दिसून येता. कित्याक कितली शांती ह्या दोंगरार. पूण तूं खंय आसा म्हाका मातशा दिसती पड. आनी हूंय जायतो वगूत अशेंच तो देवा लागीं उलोवन आपल्याक दिसती पड म्हणून सांगतालो. पूण हूंय ताका देव दिसतीच पडोंक ना. मातशा बेजार जालो हूंय. परतून सांगूंक लागलो, देवा तूं म्हाका दिसती पड तूं हांगा आसा जाल्यार. म्हाका दिसता तूं हांगा आसा पूण तूं दिसती पड म्हाका. तेन्ना हूंय एक जाणटो मनीस ताच्या फुड्यान आयलो आनी ताका सांगूंक लागलो, होय दुबाव वेरीत हांगा देवाचें आसणें आसा. देव हांगा आसा. पूण जेन्ना तूं वाट चलतालो तेन्ना तुका इम्मानुएल म्हूण मेळ्ळलो तोच की देव तुमच्या गांवांत गेला. कित्याक देव न्हूच दोंगरार पूण तुमचे मदें रावंक सोदता. होच जेजू जो बापान धाडलेलो तो ह्या संवसारान धाडलेलो. कित्याक पातकांतली सोडूंक. कितलेंय वायट जिवीत संवसारांत आसूं तांचे मदें देव आसा. आनी देव मनशांक बदलूंक सोदता.
पूण मनशांनी देवाक मानून घेवंक जाय. आनी हें आयकोन तोटाक जालो हूंय आनी बेगी परतून आपल्या गांवांत येवन देवाक मनशां मदें सोदूंक जेवण लागलो हूंय. मोगाळ भाव भयणीनो, दोंगरा वेली वाचपां आयज आमी आयकल्यात. पयलें वाचो अब्राहमाच्या जिविताची कथा आमी वाचता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या अब्राहमाक देव आपयता, अब्राहम सोड सगलें तुज्या जिवितांत जें कितें आसलें घरदार सोड आनी हांव सांगता ते वाटेन तूं चलत यो. आनी कितें करता अब्राहम? एक ताळो जाका पळोवंक ना केन्नाच, हो ताळो आयकून अब्राहम वेता. इतलेंच न्हय, आनी देव ताका सांगता तुजी संसोद हांव वाडयतलो, तुजी जायतीं भुरगीं जातलीं, तुजे कडल्यान संसोद वाडटली, इस्रायल पोरसां वाडटलीं, हें सांगता, आस्वासन दिता. आनी आमी जाणा मोगाळ भाव भयणीनो, अब्राहमाक 100 वर्सांचे पिरायेर हो भुरगो जल्मता, इसाक. आनी देव कितें सांगता? ह्या पुताक घेवन ताचें बलिदान करूंक ताका मोरिया दोंगराचेर व्हर. मोगाळ भाव भयणीनो, अब्राहम चिंतता आसतलो कितें देवान एकूच भुरगो दिल्लो, हो भुरगो आसलो, इजाक दिला, आनी ह्याच इजाकाक तर देव घेवन गेलो जाल्यार ही संसद कशी फुडें वेतली? हो प्रश्न अब्राहमाच्या मनांत आयलो आसतलो. तरी आसतना देवाच्या उतराक पाळो दिवन आपल्या पुताक मारूंक त्या दोंगरार व्हरता. कोण बापूय आपल्या पुताक हे भाशेन मारूंक दोंगरार व्हरत गाय? मोगाळ भाव भयणीनो, हे कठीण खेळ अब्राहमाच्या जिवितांत. ताचो पूत ताका विचारता, पाय आमी खूंय वतात? कितें सांगता? बलिदान भेटूंक. आनी त्या वेळार हो भुरगो विचारता, आमचे लागीं बलिदान भेटोवंक मेंढरो ना जाल्यार आमी कशें वेतात? कोणाचें बलिदान थंयसर करतले? ह्या वेळार थंड ओगी रावता, दूख सोंसता अब्राहम आनी आपल्या पुताक घेवन फुडें वेता. आनी आमी पळयता त्या दोंगरार कितें जाता तें. जेन्ना जोडू मांडटा आनी इजाकाक आपल्या पुताक त्या जोळवाचेर दोत्ता, तेन्नाच देव ताका सांगता, आडायता आनी आपल्या पुताक मारी नाका म्हणून सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज सांगतात त्या प्रमाणे होच दोंगर म्हणटात मोरिया काल्वार दोंगर. ह्या दोंगरार जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन गेलो. जे भाशेन आमी पळयता अब्राहम आपल्या पुताक घेवन त्या दोंगरार मारूंक गेल्लो, पूण देवान ताका आडायलो आनी थंयसर ताका बुकडी फावो केली मारूंक. ह्या दोंगरार, काल्वारी दोंगरार आमी पळयता जेजू आपूण शेळी जावन आमच्या पासत मागता, मोरता. आमची पातकां एके भाशेन घेवन ह्या काल्वार दोंगरार आपणाक पातोक नासतना आमचे पासत मोरता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोंगरार आपल्या शिसांक घेवन वेता आनी थंय आपलो खासगी अणभव, आपलें जिवीत कितें तें तांकां सांगता. आनी एके भाशेन तयार करता आपल्या कुस्टां मरणा उपरांत आपलो पाटलावदार खरें पाटलावदार जावं. आनी त्या उपरांत हो अणभव गेल्या उपरांत परतून ते दिवून येतात, थंयच रावना. मोगाळ भाव भयण, असलो संदेश आयज देवाचें उतर दितना आमच्या जिविताक आयज कितें घेवन वेतलो? आमी सगलीं यात्रेकारां पयले सुवातेर ह्या देवाच्या दोंगरार आमी चडुया. मोगाळ भाव भयण, देवाचो दोंगर म्हणल्यार कितें? हेंच तें मागण्याचें जिवीत, हीच ती इगोर्ज जंय आमी मिसाक येवंक देव आमकां उलो करता. तर दर दिसाक आमी देवा फुड्यान ह्या देवाच्या दोंगरार चडूंक एकदम गरजेचें. मोगाळ भाव भयण, आयज देव आमकां आपयता आमचें मागण्याचें जिवीत खंय पावलां काय? आमचें सगलें जिवीत घेवन वयर चडूंक आपयता. हें कोस्ट जे जिवितांत आसात, दुबावगरीत सगलीं आमी कश्टवतात, तर हें कोस्ट घेवन देव आमकां आपयता, आपल्या फुड्यान यो म्हणटा. आमचें पातकी जिवीत
घेवन किरीत भाशेन ह्या कोरेस्मांत आसतना हें पातकी जिवीत घेवन ह्या दोंगरार जेजू फुड्यान आमकां आपयता अशें सांगतना एक उस्तुरीचो म्हाका उगडास जाता. ही उस्तुरी जाणटी उस्तुरी. एक दीस हांव खंय तरी कुमसाराक गेलो आनी वस्तुरी म्हज्या फुड्यान येयली आनी म्हणूंक लागली, फादर, हांवें कांयच पातक करूंक ना. हांव जिवितांत केन्नाच पातक करिना. हांवें विचारलें, तूं घरांत एकलीच आसता? आनी तेन्ना म्हणूंक लागली, ना, म्हजी सून आनी आहात थोडी, केन्नाय तांचे लागीं उजोत बा जायना तुजी? ना फादर, हांव केन्नाच तांकां कांयच म्हणना, ना म्हूण म्हज्या शेजाऱ्यांक कांयच म्हणना. हांव फकत मागणेच करीत आसता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आयज पासून कोणूच मनीस जल्मूंक ना जो पातकी आसा. सगलीं आमी पातकी. तर आमी ओळखून घेवंक गरज आसा की आमी पातकी आनी हेंच पातकी जिवीत घेवन ह्याच देवा फुड्यान देवाच्या दोंगरार सोडूंक आमी गरज आसा. ते पासत ह्या प्राचीत काळांत एक बरें कुमसार करून आमचें जिवीत देवाक भेटुया, ह्या देवाच्या दोंगरार सोडुया. दुसरी सुवातेर ह्या दोंगरार आसतना देवाचो अणभव आमी घेवया. जायते पावटी गोड्या मिसाक आमी येता, मागणें करता. एक एक पावट आमकां दिसत आमी कितलेंय मागणें करूंक आमचें जिवीतूच बदलना. एक खंय असोच एक मनीस आसलो. तो खंय सदांच मिसाक आनी भाशेन एक दीस खंय तो एक चीट बरयता न्यूज पेपराचेर. कितें अशी बरयता, हांव 30 वर्सां जालीं क्रिस्तांव आसा. ही 30 वर्सां भितर हांवें जायतीं मिसां केल्यात. सुमार 3000 तरी पाद्रीचे सेरमांव आयकल्यात. पूण म्हज्या जिवितांत कांय बदलणी जावंक ना. तो फादर आनी कित्याक शेरमांव सांगता तें कांय सांगो. फादरूय टायम वेस्ट करता, हांवेनूय म्हजीं इतलीं वर्सां 30 वर्सां मिसाक वचून वेस्ट केलीं. आनी ही चीट ताणें बरयली खंय न्यूज पेपरान. थोड्याच दिसांनी ताका रिप्लाय आयलो. कोणे तरी ताका रिप्लाय धाडली. ह्या न्यूज पेपराचेरूच ताका धाडली खंय. कशी? एका दादल्यान म्हणलें खंय, 30 वर्सां जालीं हांव काजार जाला आनी ह्या 30 वर्सां भितर म्हजे बायलेन जायतें कितें रांदून घातलां. पूण म्हाकाय उडगास ना खंयच्या दिसाक म्हजे बायलेन कितें रांदून गायलां म्हणून. तेच भाशेन हें आमचें जिवीत. हांवें म्हणूंक जायना बायलेन कितें गायलां तें म्हाका खबर ना म्हणून हांव जेवूंक ना म्हूण. हांव जेवून व्हडलो जाला. तर बायलेन म्हाका कितें घालूंक ना जाल्यार आयज म्हाका ही कुडीची भलायकी आसची नासली. तेच भाशेन तुज्या जिवितांत जरूय घोड्या तुका दिसत तुज्या जिवितांत सेरमांव आयकून कांय बदलणी जावंक ना, इतले तीर्स आनी मागणें करून बदलणी जावंक ना, दुबाव वरीत तूं ओतमीक वाटेन वाडटा. एक एक पावट आमकां समजना तें. पूण जेन्ना आमी भुक्तीपणी वांटो घेता मिसांत जावं मागण्यान, जायतें कितें आमचें जिवीत दुबाव विरीत बदलता म्हणून ह्या म्हज्यान खात्रीन तुमकां दर एकल्याक सांगूंक जाता. आनी तिसरी आनी निमाणी सुवातेर ह्या दोंगरा वयलीं आमी देवया. जो दोंगरा वयलीं देंवप म्हणल्यार कितें? जो अणभव तुका मेवला तो घेवन दुसऱ्यांक परगट. जे भाशेन जेजू सांगता, पेद्रू म्हणटालो जेजू, कितें? जेजू, हांव 3 तोंबू मारता, हिंगा बांदता, हिंगा कितलें बरें दिसता, आमी हिंगाच रावया. जेजू म्हणटा, ना, आमी देंवया. कित्याक जेजू कोश्ट सोसूंक जाय आसलें आनी ह्याच कोश्टा मरणा उदेशी ताणें भावार्थ आमकां दिलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकांय दर एकल्याक देवलो करता. जें कितें आमी जो अणभव आमी देवाचो घेता तो परगटूंक गरजेचो. जावं आमच्या फामिलींत, जावं आमच्या समुदायांत, जावं आमच्या समाजांत. तर देवाचें गोवाय अदीक करून कोश्टांतल्यान देवाचें गोवाय जावंक बाबाची कृपा ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक मागूया.
सगलीं उबी रावन आमचो भावार्थ सोबे माजार उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रितूम विचारूच नराक, आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो, आंकवार मारी तावन चोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, तेका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तांची व्यान मेल्ल्यांची मुसमी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोटचेक देवाच्या उतराची गोडसाण वांटताना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या उस्क्या कोतीचे ताळे आयकून पोरचेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हो प्राचीन काल आमच्या जिविताचे रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सोयेक जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कुरपीचें जिवीत आपणावन जेजूच्या मोहिमेबोंत रुपांतराचे वांटेली जावचे भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. आयज पवित्र बालपणांक भिटयलोलो आयतार पाळटना आमा सोमेस्ता सोबे आनी ओदीक करून आमच्या भुरग्या तरणाट्या सोबे मिशनारी मन आनी उर्बा दिसान दीस वाडून बापा लागीं मागुया. जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस उबार चोल ये मोचे फाटल्यान. जोण एकल्यान आपलो खुरीस आपल्या खांदार घेवन जेजूच्या पावलांनी आपली पावलां घालून आपल्या जिविताची वाट चलोवंक तांकां बोल आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा, ही थोडीशी मागणी तुजी मुखार आमी दवरल्या ती तूं मानून घे. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचूं आनी पासकांची परब फावो ते परी समरमचे खातीर तुज्या भावार्थ्याक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोस्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरेपणांनी तुवें सांगून दवरलें. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कळून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परसूळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सुर्गीच्या दोलबारा सांगाती प्रितोमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गाऊन आमी बाबार्थाचो गूट परगटुया.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजय बागेवन धर्मदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन ह्या वेळार उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदारकाक लुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका सदांकाल सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी.
कुमियांग आसात त्या जाग्यार रावची, वयर आसात तांणी वयर रावची, कॉरिडरान आसात तांणी कॉरिडरान रावची. कुमियान 2 वडी करून आमी येतले, फुडांत कुमियां घेवन परत वेतले. Sokona slowly, so
प्रार्थुया. काकलूत सरा देवा, तुझ्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पुसलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या पोसनान आनी आमच्या काळजांत बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाळूंक सदांच जायतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक नेरवी तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मीस जाल्या उपरांत पुरसां आसतले सोशल डिस्टन्स धरून उत्सवांत माणसो घेवन आनी ओगेपणांत वांटो घेवया. फाल्यांतान बागयोन झुजेचो म्हयनो सुरू जाता. मार्साचो म्हयनो बागयोन झुजेचो म्हयनो. खेरीत मागणें आमी करतल्या बागयोन झुजेक आनी बागयोन झुजेचो तेस मिसा आदीं आमी करतल्या. मंगळारा दीस मीस सांजे 5 वाजता. ब्रेस्तारा दीस सोशल एक्शन जमात आसतली सांजे 4 वाजता. ब्रेस्तारा दीस 4 तारखेर उगडास दोतचो. शुक्रारा दीस सांजे 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी उपरांत मीस आसतले. येता तो येता प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. सकाळीं मीस 8 वरांचेर मांडावळ करूंक बागयोन तांतुनीचो समुदाय. मीस जाल्या उपरांत गॅस सेफ्टी प्रोग्राम आसतलो. तशेंच सांजे मीस इंग्लिशीन सांजे 5 वाजता. मीस जाल्या उपरांत गॅस सेफ्टी प्रोग्राम आसतलो. हो प्रोग्राम अनिल हो आमचो भाव हांगासर येतलो प्रोग्राम आमकां दिवंक. आमी आयज सांतूस पासोस करता. सांतूस पासोस म्हणल्यार होली वे, पवित्र वाट. तरी जेजूची कुस्साची वाट पवित्र वाट आमकां आमच्या जिवितांतले कुरीस मोगान आनी उर्बेन व्हरूंक जेजू लागीं करपा मागुया. हांगासर पड्डे घातलेले आसा वयस आनी सकयलो पड्डो जेमारी रॉड्रिगीस आनी तो आमकां इगोर्जेक नवो भेटयला. त्या खातीर आमी ताका दिन वाचता. फादर एलिस्टन वाज ताका हांव दिन वाचता. आमचे मदें आयलो. हांव आयचो सांतूस पासोस देवाचें उतर आमकां परगट करूंक ताका आमी दिन वाचता. तशेंच तुमी जाणा आसतलीं आयज ग्राम सभा आसली रेसमागोस आनी ग्राम सभेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एक्झिबीट करपाक हो आख्खोय स्ट्रेच पोर्ट म्हणून एम्बार्क केल्लो आसा केकदेवयली सायडीन. तर हे सगळे आख्खे लोकांक एक्सेस आसचो ना. आमी ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय जाल्यार 7 तारीख पासून मार्साची दिल्ली आसा. झेवियर रिबेरो, मारियो पाशेको, जेरोन रॉड्रिगीस ते मिटिंगेक गेल्ले. तांणी ऑब्जेक्शन घातलां. पूण तरी आसतना आमी सगल्यांनी ह्या वाठारान रावतल्यांनी आपलें ऑब्जेक्शन दिवंक जाय. सायनी तरी दिवंक जाय. तर तुमच्या वाड्याचे प्रतिनिधी येतले तुमचे सायनी घेवपाक ऑब्जेक्शन दिवपाक. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.